पोटान असले जे कितें आहा तें हँडल करपाकूच जाय. पोट तुका धाकटी चॉकलेटीची पाकिटां बिस्किटीची पॅकेटां हें हाडपाचें ना, कित्याक गोट्यो येता त्यो व्हडल्यो येताय, गोट्यो काय ल्हान येयनाय. आनी असले म्हणटा कंटेनर म्हणटा ते बोटीनूच हँडल करपाक जाय. कित्याक तूं इल्लेशें आनी मॅक्झिमम जो कार्गो आहा JSWचो हो तुका कोणाकूच पडून तो रेल्वेन वयता आनी रेल्वेन वयता बांदून वयता सारको. आदीं कितें जातालें, आदीं मॅन्युअली हँडल करताले सगळें. आतां सगळें ऑटोमॅटीक. तुमी कडेन प्लांट पयलो आसतलो, तो प्लांट लोड करून वयताना ऑटोमॅटीक कवर जाता. पोल्युशन जावपाचें, पोल्युशनाक हें करपाक खुबशे तेंच्यांनी प्रयत्न केल्ले आसा. आनी फक्त जे कांय वेस्टर्न इंट्रस्ट लोक आसा ते फकत पोल्युशनाच्या नांवार बोब मारतात. पोल्युशन हेजेर आसा तितले लोक कोंत्र, कित्याक आमी वचून रावपी मनीस. फाल्यां कितें आमकांय पोल्युशन जालें आमी दुयेंत जातले. पूण तेका लागून कितें आहा, पोल्युशन नासतना कित्याक सडन प्लेसीचेर सडन लिमिटी घातलेल्या सरकारान. बाबा हें काम केलें तूं इतके पासून परमिसिबल लिमीट आहा, हें तर क्रॉस करीत न्हू. सोऱ्याची 12 रातची 12 बंद, म्युजीक सिस्टम रातची 10 बंद, अशी लिमीट घातलेली आहा सगळ्यां कडेन. तेच भाशेन पोल्युशनाकू लिमीट घातलेली आहा. मी डेफिनेटली कोलाक सपोर्ट करता, कारण कोल हो एक नेसेसिटी ऑफ दी कंट्री जावन पडलेलो आसा. कोल हो एक रेम्युनरेटिव्ह कार्गो जावन आसा, जो आमी पोर्टान आयदर डर्टी ऑर क्लीन हितून आमी जो आमचे कडेन जो कितें कार्गो येता तो पोर्टान हँडल करपाक जाय. त्याच बरोबर कोल आयर्न ओर बंद जाल्या कारणान आमकां टोटली डिपेंड्स रावचें पडटा कोलाचेर. म्हणून आमी ऑल दी पोर्ट वर्कर्स आर सपोर्टिंग द एंडिंग ऑफ द कोल. And not only all the most of the people from the Vasco area who are dependent on the MPTs, like the shop owners, other logistic, everybody will support the coal ending. And the most important thing is that local MLAs, in this Vasco area there are 4 MLAs, particularly Marmagoa, Milin, Kalus, Mavin and Elena Saldana. पण हितूंतलो एकल्यानय कोलाच्या अगेन्स्ट उलयलेले ना, बिकॉज दे नो दॅट पीपल आर डिपेंड ऑन द कोल मीन्स MPT. And if coal is stopped, definitely people from their constituency will suffer.